जे लिडरशीप चेंज जावपाक जो मध्ये वाद हे जाल्लो इश्यू आयलो ते घटक पक्षात दोन वेगवेगळे दोन व्यू पॉयंट जाल्ले कारणान ते अडकून पडले म्हणटा लिडरशीप चेंज जायना. आमी जेन्ना स्वतःच लिडर आमचो आसचो अशें ठरयलां. हय. हे कोणी सुतोवाच केला म्हाका खबर ना. आमकां मनोहर पर्रीकर लिडर आशिल्लो जाय आनी जो पर्यंत ही कॅन वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा ही शूड बी द लिडर. हांव इतलेंच जाणा आनी ताचेर कांय उलयना. ओके, गोईंग थ्रू ऑल दीस इश्यूज कितें चल्लां पळय दे इज अ फियर दॅट गव्हर्मेंट डिजॉल्व जावंक शकता और डिसोल्युशन ऑफ द गव्हर्मेंट मगो बाय पक्षाक डिसेंबर. गव्हर्नमेंट डिजॉल्व जालें किंवा न जालें हातूंत व्हडलो फरक पडचो ना अशें दिसता. हां, मगो पक्ष इज कॅपेबल कितें पूण लोकांनी आमकां 5 वर्सां निवडून दिल्या. लोकांनी जेन्ना 5 वर्सां दिल्या लोकां खातीर आमकां सरकार चलोवपाक जाय आनी लोकांक जर नाका आसत जाल्यार इलेक्शन इज द प्रोसिजर. आनी यू आर रेडी फॉर इट. आय अशें एक हें आयकूं येता की आनी 2 म्हयन्या उपरांत सस्पेंडेड एनिमेशनाची जावपाची शक्यता आसा अशें नाही पॉलिटिक्सांत कितेंय जावं शकता. फाल्यां सकाळीं 10 मनीस एका पार्टींतल्यान रिजायन जावन दुसऱ्या पार्टींत येवंक वतात. शकता. नॉर्थ इस्टांत तुमकां खबर आसा एक स्टेटींत एक काँग्रेसींतले सगळे मनीस एका रातींत इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर BJP आयले आनी BJPचें सरकार जालें. सो ह्या पॉलिटिक्सांत गोश्टी जेन्ना घडटा तेन्ना म्हाका दिसना की ताजेर हांवें चड उलोवपाक जाय अशें. पॉलिटिक्सांत कितेंय आसा त्या खातीरूच हांवें आनी एकदां मॅसेज दिल्ली की एकदां पक्षांत मनीस जो आसता तो जर चेंज जालो ताका 10 वर्सां पर्यंत दुसऱ्या पक्षांत काम करीत दिवचें ताका तिकेट दिवची न्हय म्हणून हें हांवें केलां. पूण जर तर किंवा असले गोश्टी थारो ना आनी हो थारो फक्त पब्लीक आनी वोटर करूं शकता. वोटरांनी ठरोवपाक जाय अशें जेन्ना कोण करता ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षाक उडयो मारता ताणें सरळ वोटराच्या माध्यमांतल्यान घरां धाडटा. हें फक्त वोटरूच करूं शकता आनी जाल्याच हो कायदो सुदारतलो आनी वोटरांनी तें करचें. जे कोण पळय ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षाक उडयो मारता तांकां जर बुद्द शिकयतले आसत किंवा जे मनीस इंडिपेंडंट रावता इंडिपेंडंट निवडून येता आनी मागीर खंयच्या तरी पक्षांक वचून आपलें परत थंय प्रॉब्लेम करता तांकांय त्यो गोश्टी शिकोवपाची आवश्यकता आसा. ओके, थँक्यू. लोकसभेन तुमचे कॅन्डिडेट आसतलो लोकसभा इलेक्शन इट वील बी डिसायडेड बाय MGP सेंट्रल गव्हर्मेंट. सेंट्रल कमिटी.